बापाचे, पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. स्वर्गीच्या बाबा हांव तुका आर्गां दिता, दिनवास दिता आनी तुजी वाखाणणी करता, कित्याक तुवें तुज्या एकल्याच चोडा मोगाच्या पुता जेजू क्रिस्ताक संवसारांत धाडून जेजूच्या कोश्टा मरणा आनीक पुनर्जीवनपणा वरवीं म्हजी सगळीं दुयेंसां, बेस्त पिडा, त्रास, कोश्ट, कोटेपण, ओन बावार्थीपण आनीक गोरीबसाण पयस केली देखून स्वर्गीच्या बाबा तुवें म्हाका आयज पासून राखून आनीक सांबाळून दवरलो देखून हांव तुका भास दिता की हांव केदींच पातो करचो ना आनीक हांव जेजूचे भाशेन पवित्र रावन जेजूच्या नांवान आनीक पवित्र आत्म्याच्या आदारान सदांचे मोरो पासून अजापा मिलाग्र्यो आनीक विजमितां करतलो. आमेन. पवित्र आत्म्या म्हाका कृपा दी, आदार दी, तुजी खबर परगोट आनीक सगळीं उतरां तुजीं उतरां कर तीं आयकोन लोकांन आपलें जिवीत बदलून पवित्र जावंक. आमेन. जेजूच्या नांवान बापा हांव हें मागणें कोत्तां तुका, म्हाका कृपा दी, बळ दी तुजी खबर परगोटूंक. आमेन. पवित्र आत्म्या जो लोक हो व्हिडिओ आयकोन दुसऱ्यांक धाडटा, व्हायरल करता, तांची सगळीं दुयेंसां बरीं कर आनीक तांचीं कामां सगळीं तूं करून दी आनीक तांकां हुस्को दी सदांकाल दुसऱ्यांक धाडपाक. आमेन. आयज जावन आहा 12 तारीख जानेराची 2021. हांव सोजमोतां देवाचे भाशेन ज्या लोकांनी व्हिडिओ पळयलो तीं पवित्र जालीं म्हणून आनीक जेजूचो वार नेट्टान फुडें व्हरतात म्हणून. आमेन. जॉन 11 वोळ 23. जेजून तिका म्हणलें, तुजो भाव 9व्यान जिवो जातलो. 24. मार्थान जेजूक म्हणलें, तो निमाण्या दिसाक पुनर्जिवंतपणाच्या सोमयार 9व्यान जिवंत जातलो म्हूण हांव जाणां. तर मार्था जाणा, पोन्नो कोरा जाणा, तसोच नव्या कोरारांत पळय जेजू त्या दोणांक कितें शिकयतालो तेंय मार्थान थोडें भोव आयकलां. कित्याक तें कुजनां रांदपाक बिजी आसतालें म्हणटच थोडें भोव तेज्या कानार पडलां. जाणा तें सारकी तेका खबर ना अशी म्हणून आमच्यान म्हणपा जायना की तेजो इंगातें आमकां सांगोन दिता की आपल्याक खबर आहा की पुनर्जिवंतपणाच्या सोमयार 9व्यान जिवंत जातलो तेगे भाव लाजारस पळय मेला 4 दीस जाले तो. आनीक मागीर तेज्या पयलीं कितें जाता हेंचोय मार्था जेजू कितें म्हणटा, तूं हांगासर आसलोय जाल्यार म्हजो भाव मरचो नासलो. 21. आनीक अजून फुड्यान तूं देवा लागीं मागशी तितलें देव तुका दितलो म्हूण हांव जाणां. तर आतां मार्था हिंगा भिवून आपल्यागेलो निमाणो सुस्कार सारको दुखीचो जेजू आपल्यागेल्या दुखांत वांटो घेवपाक असो येयला आतां हितू पयस तेका लागून मार्था धांवन जेजू बोली गेलें आनीक जेजूक एशें कोन्न शीण करपा लागोलें. पूण मेरी जी भयण जेजूगेली खबर आयकताली, जेजू जेन्ना तेंगेर येता जेजूगेलें प्रवचन म्हळ्यार प्रिचींग आयकताली जेजू कितें शिकयता तें आनीक तेका लागून तेका कसलीच भिरांत नासलोली. तर तें घरा रावलें तें मुखार जेजू येता म्हूण खबर आयकोन धांवन जेजूक मेळपाक थिंगा जेजू सांगपाक वा रडपाक की आमगेलो भाव मेलो अशें म्हणून कांय सांगपाक येवना. तर तेका जेजूचेर इतुलो भावार्थ आनीक विस्वास आसलोलो. तर मार्था म्हणटा तूं देवा लागीं मागशी तितलें देव तुका दितलो म्हूण हांव जाणां. तर ही खबर आमकां जेजून सांगिल्ली. आतां आमी देवा लागीं म्हळ्यार देव बापाच्या लागीं जेजूच्या नांवान मागशी तितलेंय आमकां देव दितलो. पूण हिंगा कायदो कितें? कायदो म्हणल्यार तूं पवित्र कातोलीक आसपाचो हो कायदो. तूं तर पवित्र कातोलीक ना, तुका संवसारांत एक देखून रोजार तुज्यान करून तें मेळोवन घेवपाक जायना. कातोलीक पवित्र तूं ना जाल्यार सारकें हांव इस्पश्ट म्हणटा तें कोन्न सांगता, सारकें उगोत कोन्न हितून लिपोवपाचें
आनी कांय ना. तूं तर कातोलीक पवित्र ना. तुका संवसारी जिवितांत कांय ना, सगळें वायट वायट वायट. तर मार्ता म्हणटा म्हाका जायती खबर आहा की लाजार परतून जिवंत जातलो निमाण्या दिसाक. तर आतां आमी मुखार या जेजून मार्ताक परतीपाळ केलो. पुनर्जिवंतपण आनीक जिवीत हांवूच. जीं कोण म्हजेर बावाट दवरतात तीं मेलीं जाल्यार जिवीं आसतलीं. आनीक जीं कोण जिवीं आसात आनीक म्हजेर बावाट दवरतात तीं सासनाक मरचीं नात. हो बावाट आसा मूं तुका. जेजू आतां हिंगा मार्ता सांगता कित्याक मार्तान तें उतर घेयलोलें चोय वयर. मार्तान हिंगा जेजूक सांगिलां लाजार निमाण्या दिसाक पुनर्जिवंतपणाच्या सोमयार नव्यान जिवंत जातलो. पुनर्जिवंतपणाच्या सोमयार. आनीक जेजू आतां तेगलें मार्तागलें ते लाजारागे भयणीगलें उतर घेवन जेजू मार्ता सारकें सांगता पुनर्जिवंतपण तूं पळय उलयता पुनर्जिवंतपणाच्या सोमयार तुमी पळय जीं तुमकां पळय कितें समजिकाय मेळ्ळ्या पुनर्जिवंतपण आहा म्हणून. आनीक तें म्हणटा जेजू म्हणटा आपुणूच पुनर्जिवंतपण आनीक जिवीत हांवूच. म्हणटकीर आमी पळय आतां संवसारांत जिवीत जियेताय ती मार्ता आनीक ती संवसारांत पळय जितलो लोक जियेता तो म्हणटा जेजू आपुणूच. हें जिवीत पळय आमकां संवसारांत दिलां तें जेजून दिलां. जायते फावटी हांवें सांगिलां हें शिकयता आसतना एवांजेल हांवें जायते फावटी सांगिलां की जेजू आमगेलो रचणार. हेका लागून जो मनीस जेजूक नाकारता तो आपल्याच्या पांयाचेर कुराडी मारता. सारकें सोंपें. कित्याक जेजू आनी असो लिपयना डायरेक्ट सांगिलां पुनर्जिवंतपण आनीक जिवीत हांवूच. हिंगा आनी उतरांनी लिपोयन आनीक आड घान आनीक डबल मिनींग हिंग उतरां ना चोय. पुनर्जिवंतपण म्हळ्यार कितें तूं स्वर्गार वयतलो तो मरोन तुगेलो सोल ना जाल्यार तो इफेर्नल आसपाचो. तेका जिवीत म्हणना इफेर्नल आसो तेका तें पुनर्जिवंतपण न्ही तें. तो तुजो दुयेस आनीक तुवें थिंगा इफेर्नांत लासपाचें सासनाच्या सासनाक सदांकाल. तें आनीक जिवीत सोंपोना. लासपाचें कोश्टाचें ताण लागोता सगळे कुडीक सगळे कोश्ट ते सासनाच्या सासनाक तुका थिंगासोर भोगूंक पडटा इफेर्नांत. तेका पुनर्जिवंतपण म्हणनाय. पुनर्जिवंतपण म्हळ्यार स्वर्ग. तुगेलो सोल स्वर्गार वयता बऱ्या जिविताक वयता. संवसारांत कूड मोडटा पूण तुगेलो सोल बरें जिवीत देवाचे बरोबर जियेपाक सासनाच्या सासनाक. केदें व्हडलें गिफ्ट तें चोय. आमी संवसारांत एक घर बाट बाय भुरगीं इतलें आमगेलें संवसारांतुलें आमच्यान सांबाळूंक जाता इतलें. पूण सोर कितें सासनाच्या सासनाक. ही संवसाराची आमगेली राजवट आमी चलोवपाक सोदताय संवसारांतू ती थोड्या वर्सांची. कोण 20चे मोताय कोण 30चे मोताय कोण 40चे मोताय कोण 50चे मोताय कोण 60चे आनीक चुकोन कोण उरलें जाल्यार 70चे धरया चल. इतली आमगेली राजवट संवसारांत. जो जेजूचेर बावाट ठेव ना तो तेगेलें हिंगा इतलें काबार डेड डेड एंड तेगेलें आनी तेका मुखार फुडार ना. संवसारूच तेगेलें डेड एंड. मागीर थिंगसा इफेर्नल आसपाचें वचोन. तर जेजू मार्ताक परतीपाळ केलो पुनर्जिवंतपण आनीक जिवीत हांवूच. तर हिंगा जिवीत संवसारांतुलें जिवीत संवसारांत पड जियेताय तें जिवीत आमकां जेजून दिलां. हें गिफ्ट ऑफ लायफ म्हणटा तें देव बाप देव पूत आनीक पवित्र आत्मो तिगोय मेळोन आमकां रचताय. जेनसीस वचोन चुये 1:24 1:26 चुये. तीं मेलीं
जाल्यार जिवी आसतलीं. तर आतां मोत्री पुनर्जिवंतपण जातरी आनीक जिवीत आहा. हें म्हणटा संवसारांतूच जिवीत. तर जेजून म्हणलां ती मेलीं जाल्यार जिवीं आसतलीं तीं. ती आनी मोन वोत्म आनी मोन ना. जीं कोण म्हजेर भावार्थ दवरतात तीं मेलीं जाल्यार जिवीं आसतलीं. म्हणटच तीं स्वर्गार सूख भोगतलीं. जिवीं आसतलीं म्हळ्यार कितें? ज्या मनशाक जिवितांत संवसारांत पळय बरेंपण आहा, सगल्यो सवलत्यो आहाय, बऱ्यो बऱ्यो वस्तू ते कडेन आहायत. ते म्हणटाय लायफ इज लायफ. म्हणटच मुगेलें जिवीत बरे भाशेन चलता. हेका जिवीत म्हणटाय. नाजाल्यार लोक जीव दिताय कित्याक? त्या कडेन जिवीत आनीक हें फुडें व्हरपाक जायना. तेगेलो पळय प्लान आसलेलो तो हिंगा प्लानाचेर तेगेलें सगळें वायट जालें आनीक तो प्लान आनीक शांती पावोवपा जायना. म्हणटच लोक जीव दिताय. जायतो लोक डिप्रेशना वयताय. जायतो लोक ड्रग्स घेताय, वो सोरो पिताय, सिगरेट हे नशा लागताय. कित्याक? तेंच्यान आनीक जिवीत सारूंक जायना तेगेलें जिवीत काबार. तेणी आतां जिवीत वायटाक ते लोबदोले सगळे. तर कातोलिकांय वायटाक लोबदोलें हें सगळें टीव्हीचेर पळय, युट्यूबाचेर पळय दिश्टी पडटा आमकां. सोशल मिडिया आनी कांतरां तियात्र आनी हें सगळें तें वायटा लोबदोलें तीं. तेका आनी जिवीत हिंगा तेंगे जिवीत म्हणटा तें संवसारांतलें काबार. तीं तेजो गुलाम जालें आतां, गुलाम जालें तेंचो. हेका जिवीत म्हणनाय. जिवीत म्हणटा तें खुशाल भरीत, आनंद भरीत दुसऱ्यांक आदार करपाचो. हेका जिवीत म्हणटाय. तर जेजू कितें म्हणटा? ती मेलीं जाल्यार जिवीं आसतलीं 26 आनीक जीं कोण जिवीं आसात आनीक म्हजेर भावार्थ दवरतात तीं सासणाक मरचीं नात. तर जेजू म्हणटा की आतां तुमी म्हजेर पयलो भावार्थ दवरपाक जावो सगल्या लोकांक A to Z. हितून हांव तुमकां कातोलीक म्हणून सांगना कित्याक जेजून पळय म्हणलां तेंचें हांव उलयतां. आनीक जीं कोण जिवीं आसात, एक एक मनीस पळय रचना देवागेली आतां पळय जिवी आहा तेंची जेजू खबर उलयता. आनीक म्हजेर भावार्थ दवरतात. म्हणटच पवित्र कातोलीक तुमी जायन चलताय. आनी कांय ना तितून सांगपाचें. एकूच पवित्र कातोलीक. तीं सासणाक मरचीं नात. तर आतां जेजू हिंगा आमकां जिवी आहाय त्या मनशा वयल्यान उलयता 26 आनी 25 जेजू कोण मेलें तेंचे वयल्यान उलयता की लाजार मेलो आनीक तो आपल्याचेर कोण भावार्थ दवरला तो मनीस स्वर्गार गेलो म्हणोन. आनीक जेजू कितें म्हणटा 26 जो मनीस आतां जीत आहा तेणी म्हजेर भावार्थ दवरपाकूच जायो. नाजाल्यार तेका सासणाचें सूख ना. म्हजेर भावार्थ दवरतात तीं सासणाक मरचीं नात. तर आमी जेजूचेर भावार्थ दवरप म्हळ्यार कितें? जें जेजून आमकां सांगिलां, देव बापान सांगिलां ओल्ड टेस्टामेंटान 10 मानामेंट दिल्ले ते आनीक जेजून पळय जिवीत कितें करून सारलां ते भाशेन भावार्थ दवरता त्या मनशा भाशेन आमी ते भाशेन आमी जियेताय. आमगेलीं सगलीं यूथ कोणाचेर भावार्थ दवरना आहाय तीं चोयाय तुमी. कोण सेलेब्रिटी व्हडले व्हडले सेलेब्रिटी नाजाल्यार आमगेले गोंयचे सेलेब्रिटी लोकल कोणूय जावं ते. जाणाय तुमी कोण ते तियात्रीस्ट आनी हे कॉमेडियन आनी कोण काडटाय तें सगलें तेंचेर भावार्थ दवरना आहाय. तर तीं आनीक सासणीक जिवीत आनी काडपा न्हय. तेंगेले आयडल म्हणटाय ते जाले. ना चोय इंटरव्यू येता जायते तुगे आयडल कोण काय म्हूण विचारता इंटरव्यूआचेर. तीं सांगताय मुगेलो आयडल हो, मुगेलो आयडल तें, तेका बरो वॉयस आहा, तें बरें एक्टींग कोता, तो बरें कॉमेडी कोत्ता, तो बरें तियात्र बरयता. ही तेंगे आयडल. तेणी हिंगा काबार जावपाचें. तेका आनी मुखार आनी कांय ना. कित्याक तेणी भावार्थ काडला आनीक तेंचेर दवरला. जो मनीस जे भाशेन आपल्यागेलो भावार्थ दवरून चलता संवसारांत तें तेका फावो जाता. तुवें त्यो संवसारीक वस्तूंचेर, संवसारीक मनशांचेर आनीक तेंगेले कन्याचेर आनीक तेंगेल्या जिविताचेर तुमी तो भावार्थ दवरलो जाल्यार तुमी तेंचे भाशेन पिश्याच्या सुण्या भाशेन मरपाचीं. नाजाल्यार जेजू कितें सांगता आपल्याचेर भावार्थ दवरयाय. दोनूय ऑप्शन. आनी तितून मोदें ऑप्शन आनी ना. जेजू वयलो भावार्थ काडून तर तुमी दुसऱ्यांक चोयन, दुसरें आयडल कोन्न, दुसऱ्यांक कॉपी कोन्न, दुसऱ्यांगे मिमिक्री कोन्न तर तुमी जियेवपा लागोलीं जाल्यार तुमचें निसोणटोन आनी तितून मोदें उतोर ना एकूच.
जेजूचेर बावाट दवर, ना जाल्यार तुका जाय ते भाशेन जिवीत जिये तेजें मरण. तेका आनीक दुसरें उतर आनी कांय ना. तेजें निसवणपण त्या मनशाचें. जीं कोण जेजूचे भाशेन काम कोनाय तेंचें निसवणपण. आनी तितू आनी हांव तुमकां आनीक शुगर मान, साकर मान आनीक बटर मान तुमकां हांव कांय सांगना हिंगा. तुमी मिसा वसाय आनीक हेर सगलें कोराय. तुमकां कांय प्रॉब्लेम ना. तुमी स्वर्गार वयतलीं. एशें कोन्न हांव तुमकां हें हाल्स आनीक हें पोत्तें आनीक हें देंवसरा गेलें तुमकां हांव सांगूं येयलो ना. तुमकां हांव स्वत सांगपा येयला, तुमचे कडेन जाता जाल्यार जिवीत बोदोले. आतांचे आतां. फाल्यांचो दीस तुमकां पोवपाक सारकें भोव कोठीण. चोयल्याय तुमी गोंया लोक कितको मोत्तो. तर जेजू मार्था कडेन विचारता, हो भावाट आसा म्हूण तुका? कोणाचेर? देवाचेर. हो जेजून सांगिल्ले ते भाशेन आपल्याचेर हिंगा. तर आमी बावाट दवरपा पडलो बाप, पुत्र आनीक पवित्र आत्मो. सातीच त्रिराजीचो एक देव. 27 मार्थान जेजूक म्हणलें, "ओय सुमया, संवसारांत येवचो आसलो तो क्रिस्त देवाचो पूत, तो तूंच म्हूण म्हाका भावाट आसा." आतां असो हिंगा जेजू देव म्हणून असो हिंगा मार्था सांगता आनी एक पाटी. तर जेजू देव म्हणून हूंय बरयलो आहा. हें चोय मार्था सारकें कन्फर्म प्रोफेस आनीक सारकें सगल्यांक शिकयता हें चोय. थिंगा जेजूगेले शीस आनीक सगलो लोक आहलोलो. जेजू एकलो नासलो थिंगा. ते वाटेर परतून येताले पावत येयल्ले मार्थागे घारा कडेन. तर ते भायर सरोन गेले. तर तेंगे घाराको पाचारून जायतो लोक येयल्लो. तोय तेजे बाराबर धांवलो आसतलो. मार्था हूंय धांवता काय म्हणून. कित्याक भाव मेलो आहा म्हणटच ह्या लोकांचेर लोक दोड दोन आसता की डिप्रेशना येयन ती कितें वायट बी करीत म्हणून एशें कोन्न. तर तेगेली घरचीं आनी कोण तेजी दोड दोन आहलीं तेंकां चोयतालीं तीं तेजे बाराबर धांवलीं आसतलीं. तर सगल्या लोकांक मार्थान साप साप सांगिल्लें की जेजू देवाचो पूत. क्रिस्त देवाचो पूत. क्रिस्त म्हळ्यार कितें? सोरवोंडार. एनॉयटेड वन. सगल्या देवाचे कुरपेन भरलेलो तेका क्रिस्त म्हणटाय. जेजू क्रिस्त. तुमी क्रिस्त म्हळ्यार जेजू गेलें सरनेम असो समजचें ना. जेजू क्रिस्त म्हळ्यार देवान माखलोलो. आतां हांव पळय आहा ते भाशेन एनॉयटेड वन. आमी पळय म्हणटाय तें देव आमगेल्या उतरांनी देव कोन्न उडयता. हेका म्हणटा एनॉयटींग ऑफ द होली स्पिरीट. हेका म्हणटा एनॉयटींग. तर जेजू एनॉयटेड वन, जेजू क्रिस्त. देवाचो पूत. तो तूंच म्हूण म्हाका भावाट आसा. आनीक हितू आनीक कांय ना. दाल में कुछ काला है म्हणटा तेसो आनीक कांय ना. सारकें साप साप सगल्या लोकां हुजीर मार्थान जेजूक सांगिल्लें. जोरूय पूण मार्था तितूले देवागेले सगल्या वगत जेजू येता त्या दोणा सारके कान दिन चित दिन आयक नाहलोले. तरी पूण तेका इतुली गॅरंटी आहा की जेजू देवागेलो पूत. आनीक आमकोडे इतुलें आतां हातींत आसोन आख्खो जेजून प्रवचन केलां आख्खेच तें आमगेल्या हातीन आहा असो बायबल. वो आतां मोबायलां आहा. तूं हूंय ट्रॅव्हल जाता हूंय वयता तुज्यान ऑडियो देखून बायबल आयको जाता काना इयरफोन घालून. पूण तुमी कितें कोताय? ऑडियो बायबल डावनलोड करून तुज्यान सदांकाल आयको जाता. हांवें देखून डावनलोड करून दवरलो आहा ऑडियो बायबल. तो केन्ना तुज्यान कानाक घालून आयकपा जाता. हें पळय संवसारी पळय कांतरां आनी कॉमेडी तें आयकोन तें चोयलो परस हो घालून दवर घारां. तुमगेलें वायट आहा तितलें पयस वयतलें नपयत जातलें. 28 अशें म्हणटच ती आपले भयणी मारयेक आपोवंक गेली आनीक तिका कुशीन व्हरून म्हणलें, "गुरुजी हांगा आसा आनीक तुका आपयता." हें आयकून मारी रोखडीच उठली आनीक ताचे जेजूचे सोरशीं गेली. जेजून अजून ग्रामांत जेजू अजून ग्रामांत पावूंक नासलो. पूण मार्था ताका मेळ्ळोली थंयच आसलो. तर जेजू पळय मार्था भायर मेळपा येयल्ली तेंगेले वाड्यार. थिंगा आसलो जेजू. जेजू आसलो ना पूण मार्था घारा वचोन मारयाक आपयन घेवन येयली. तिका घरांत बुजवण दितालीं तीं जुदेयकारां. मारिया वेगींच उठता आनीक भायर वेता ती पळोवन तीं सोमादी सोरशीं रडूंक ती सोमादी सोरशीं मारिया
मारतागे भयण ती सोमादी सरशी रडूंक वेता म्हूण चिंतून तिच्या फाटल्यान गेली. तर आतां सांगता तुमकां हांव की कोण मेल जाल्यार तेजे थोडे दीस दोळे दोन आसताय की तेगेले पळय काळजाचे पळय उमाळे आहाय तेजेर डिप्रेशन येवन कितें करीत बी म्हणून अशें करून. तर तेंचे घुच्ची दोळे दोन आसताय. जेजू आसलो थंय पावतोच जेजूक पळोवन मारयेन ताच्या मारिया जेजूच्या पांयां पडली. मारियान म्हणलें, "सुम्या तूं हांगा आसलो जाल्यार म्हजो भाव मरचो नासलो." मारिया रडटाली ती आनीक तिचेय सांगातीं आयिल्लीं तीं जुदेयकारां रडटालीं तीं पळोवन जेजू भोव कळवळ्ळो आनीक सगलोच थरथरलो. तर हिंगा आतां मारिया जेजूगेले हितूलें प्रवचनां आयकताली. तोरूय पूण मारयेक मारियान जेजूक सांगिल्लें चोय सेम मार्थान पट सांगलोलें तेंच मारियानूय सांगिल्लें. "सोमिया तूं हांगा आसलोय जाल्यार म्हजो भाव मरचो नासलो." सेम उतरां. मारियाक इतुलो जेजूचेर भावार्थ आसलो. मारिया ट्राय कोत्तालें जितले फावटी जेजू येता तितले फावटी बसून जेजू कितें सांगत तें आयकपाक. पूण तेणें इंच दुबावाचीं उतरां मारियानूय म्हणलें. तर आमकांय कातोलिकांकूय आमी जल्मासान पळय आमी कातोलीक आहाय आमकांय होच दुबाव आहा. देव आमगेलें मागणें कित्याक आयकोना? देव तर आसलोलो जाल्यार म्हाका हें वायट येवपाचें नासलें. आमगेले फामिलींत हें भुरगेपणी मोन्न जाताय तीं जावपाचीं नासलीं. तर आमगेली हिंगा मारिया भाशेन हुंय तरी आमी सगलीं कातोलिकां चुकलें. तर आमी आतां उठया आनीक हें पळय नेणारपण पळय आमी दोळ्यांचेर हाडलें कोरपां, नेणारपणां कोरप पळय आमी दोळ्यांचेर हाडलें तीं आमी भायर मारया काडून. होन भावार्थीपण आमचें मोदें वोसोन आहा. सगलें वायटाक लागोन आमकां हेणें तेणें हें तें आमच्या कानांत आनी सारकें मेंदवांत आनी काळजांत पळय भरलां हें सगलें वायट. तेजेर आमी फोंट मारया आनी कितें भायर मारया जिवितांतुलें. नाजाल्यार मारिया आनीक मार्था भाशेन जोरी तोरी जेजू तेंगे येतालो शिकयतालो तोरूय पूण तेका दुबाव उरलो. की हें आनीक आतां 4 दिसां उपरांत आनीक जेजू कडेन कांय जावपाचें ना. जेजून विचारलें लाजारासाक तुमी खूंय घाला? ताणीन ताका सांगलें जेजूक सांगलें, "सुमया ये आनीक पळय." जेजूक रडूंक आयलें. देखून जुदायकारांनी म्हणलें, "पळयात हो ताचो कितलो मोग कोरी." पूण तांचे भितरल्या थोड्यांनी म्हणलें, "आणे न्हय रे कुड्ड्यांचे दोळे उगडले, तर ताच्यान हाका मरणांतलो निवारूंक जाय नासलो." आतां सगलो पळय लोक विटनस आहा हो चोय. हिंगा सगलो एकठांय आसलो. सगल्या लोकांक हे बेथनी गांवच्या लोकांक खबर आहा की जेजून सगलीं अजापां मिलाग्रो केल्यो आनी करीत आहा म्हणून. तर ते म्हणटाले की एका लाजारसा तेगेल्या फ्रेंडाक मोन्नांतलो जेजून साल्वार करपाक जातालो पूण करूंक ना. कित्याक काय? हेच तेंगेलो आतां हो संबंद जालो आहा. व्हडले कुड्ड्यांगे दोळे उगडले पूण हो मोत्तालो दुयेंत आसलो तेका बरो करपाक आनीक सोंपें आसलो अशें तेंगेलें मतींत. बरें आहा म्हूण तूं वायट कांय ना हितून. तेन्ना नव्यान सगलोच कळवळोन जेजू समाधीशी आयलो. ती एक धूळ आसली आनीक तिच्या तोंडार एक फातर ओडलोली फातर ओडलोली. तर होंडा भितर घालन एक फातर लायलोली. जेजून म्हणलें, "फातर कुशीन काडात." मार्थान मेल्ल्याचे भयणीन म्हूण लाजारस कुल्लो आहा तेगे भयणीन मार्थान म्हणलें कित्याक ती भयण तेगेली ताका म्हणलें जेजूक म्हणलें, "सुम्या आतां
लाजारसा घाण मारतली ताका 4 दीस जाले. तर आमगेली इंच पड्या खबर जाली आमगे इंच तुमी कोणाची हॉस्पिटलान खबरी गेली तुका हें जावपाक फावो नासलोलें कित्याक आतां तूं ऑलरेडी जालें तुका तूं ऑलरेडी दुयेंत जालो हॉस्पिटलान पडलो आतां तूं भोगिता एशें लोकांगेलें हें तुका आतां भोगूंक पडलें हितूलो आनी भायर सरपाचो तुका उपाव ना जे परी मारतान म्हणलें सुमिया आतां ताका घाण मारतली ताका 4 दीस जाले तर आतां लोकांक एटॅक येवन लोक हॉस्पिटलां आहा कोणागे आनी केसो प्रॉब्लेम आहा तुमी जाणाय केसो प्रॉब्लेमा लागून तुमी हॉस्पिटलां खबरी वयताय ती आनी तूं म्हणटा हें तुका जावपाक फावो नासलोलें वो जावपाक जाय नासलोलें पूण आतां तुका जालें न्ही आतां तुवें भोगचें पडलें एशें जाता तो अर्थ हितून आनीक भायर सरपाचो उपाव ना दोतोर गोड तुका पिल्ल दीत आनी कितें करीत पूण तुवें ऑपरेशन करीत तुवें हितूनूय आतां हे रेब्यान तुवें लोडपा पडलें उरलोलें जिवीत मारता बी सोजमणी तेशी जाली की आतां हो मेलो कुसोलो काबार फावटी जेजून मारताक सांगलें तूं भावाट दवरशी जाल्यार देवाची मोहिमा पळयतली म्हूण हांवें तुका सांगूंक ना तर जेजून मारताक ओय सोज मायलोलें पयलें मेळ्ळें त्या दोणां फर्स्ट टायम मारता धांवोन येयलें त्या दोणां की पुनर्जिवंतपणान जिवीत हांवूच म्हजेर भावाट दवरतात ती मेली जाल्यारूय जिवी आसतली तर मारतान आनकोडे प्रॉब्लेम क्वेशन केलें जेजूक की आसूं सोड ती खबर मेल्यार 4 दीस जाले आनी आतां तेका कुसोवन तेका घाण मारतली हें आमगेलें मनशांगेलें चिंतप आमी आमगेले 5 सेन्सीस म्हणटाय ते कान दोळे नाक आनीक हे सगळे सेन्स घेवन टच हे सगळे सेन्स घेवन टेस्ट आमी चलताय आनीक ते भाशेन आमी चिंतताय आनीक ते भाशेन आमी मनशाक मरोंक सोडटाय 4th स्टेज कॅन्सर दोतोर तुका रिपोर्ट दिता 4th स्टेज कॅन्सर म्हळ्यार दोतोरागे रिपोर्ट कितें तूं संवसारांतूच तुगेले दीस उरल्याय ते थोडे म्हळ्यार थोडे दीस म्हयने खबर सोडल्याय तुमी थोडे दीस 4th स्टेज कॅन्सर म्हणटाय तो मनीस दोतोर म्हणटा थोडे दीस आनीक हें आयकोन तो मनीस बाडो धोको घेवन मोत्ता हे सगल्यो खबरो आमगेल्यो दोतोरांगेल्यो जाल्याय दोतोर रिपोर्ट दिता तें आयकोन मनीस बेगीन जीव सोडटा हो रिपोर्ट आयकोन कित्याक त्या मनशाक देवाची जाणकारी ना काळजांत गोडी तेगेलो भावाट आसतलो पूण भावाट तेणें जेजूचेर थेवलोलो ना म्हणटच तो भावाट उजार करपाक नेणा जेजून पळय सांगिला ते पद्दतीन तेका भावाट उजार करपाक मेळना हो दोतोरागेलो रिपोर्ट आयकोन ते मनीस जीव 4th कॅन्सर म्हळ्यार जीव सोडटाय काबार मरोण तर हें आमगेलें संवसारांतलें चिंतप जालां इतलेंच आमगेलें चिंतप संवसारांत तर आयज हिंगा बंद करया फाल्यां कंटिन्यू करचें थँक्यू होली स्पिरीट आमेन आतां आमी रोजार करया बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन जेजूच्या नांवान बापा हांवें मागणें करता तुका मारियो आनीक ताचे फॅमिलीक फ्रांस्किना फेरांव आनीक तिचे फॅमिलीक जॅकलीन आनीक ताचे फॅमिलीक तेवदोमिरा रोशा आनीक तिचे फॅमिलीक कोलेत आनीक ताचे फॅमिलीक जॉन्सी आनीक ताचे फॅमिलीक सुकोर आनीक ताचे फॅमिलीक जेसी आनीक ताचे फॅमिलीक हेनरी आनीक ताचे फॅमिलीक पियादा दिवाज आनीक तिचे फॅमिलीक मोऱ्याण आनीक तिचे फॅमिलीक जिपोट आनीक ताचे फॅमिलीक जोकी आनीक ताचे फॅमिलीक क्रिस आनीक ताचे फॅमिलीक तशेंच यूट्यूब लायव्ह आसा ताका आनीक ताचे फॅमिलीक सगल्यांक तूं बरे भाशेन राखून सांबाळून दवर तुजे आंज बडवे धाडून तांकां आकांतांतलीं राख तशेंच एक्सिडेंट मरनांतलीं तांकां राख
अ, आनीक कोवीड पिडा तांची सोरशिल्ली पयस दवर, पयस कोर कोवीड पिडा सारकी. आनीक तांकां हे कोवीड पिड्यांतली सांबाळून दवर. तशेंच तांचीं दुयेंसां, अल्सराचें दुयेंस, भिंडाचें दुयेंस, जोऱ्याचें दुयेंस, किडनी फेलियर, पॅनक्रिया फेलियर, फातोर, किडनींत फातोर, मुतांत फातोर, आनीक जीं तकलेन सुडलें तीं, आवट जालें तीं, पिशें जालें तीं, मेंटल जालें तीं, हीं सगलीं तांचीं दुयेंसां तूं मिलाग्री करून दुयेंसां तांचीं बरीं कर. आनीक ही मिलाग्री पळोवन तीं आपलें जिवीत, वायट जिवीत सोडून, जिवीत न्हवसरून तीं पवित्र जावंक तोयी आदार तूं तांकां दी. तशेंच सगल्यांचीं चिंतना एक वांगड्याची घरांतलीं तूं चिंतना शांती पावय. तशेंच जीं काम करतात तांच्या कामाचेर आशिर्वाद घाल आनीक तांचें काम वाडय आनीक चडय. तशेंच नवीं काम सोदतात मेंबरां घरांतलीं, तांकां तूं तांच्या चिंतनाचे वयर दोबरादान पागार दिवन तांकां बरे कंपनीन कामाक लाय. तशेंच जे कोण बेकार आसात वो कामाचे काडून धाडल्यात कोविडाक लागून, तांकां तूं बरें काम फावो कर. नाजाल्यार ते कंपनींत आसात जाल्यार तांकां बरें प्रमोशन आनीक पागार वाडोवन तांकां परतून तूं कामाक लाय. ही सगळी मागणी हांव करतां. सुर्गीच्या बापा तुज्या एकल्याच्या चोडा मोगाच्या पुता जेजू क्रिस्ताच्या नांवान आमेन.